बेसीस जे RFP तुम्ही फॉर्म्युलेट करता ते कोण करता एंड ऑन वॉट बेसीस. नंबर 2 हे जे GTDC सगळें करता आज तुजो डायरेक्टरूच तुजेर कितें तरी पेपरार बरयता. हे फायनान्स मिनिस्टर हांगा आहा, फायनान्स मिनिस्टराचे चुकोवपाक सर्कमवेंट करून तुम्ही कॉर्पोरेशन केल्लें आहा. हे हाजे क्लियर कट डिपार्टमेंट तुम्ही न्हिदयतात. टुरिझम डिपार्टमेंट न्हिदला, तूं ताजो कमिटीचो चेअरमॅन जाल्लो आहा आनी कशे तुम्ही पैसे मोडटात हे क्लियर कट दिसता. अजून म्हजो आन्सर दिला जाल्यार पासून थंय दोनूय हाजे आन्सर दिवचे. RFP कोण करता, कितले जाण तुजे रिपोर्ट पडते सबमिट करतात. स्पीकर सर, आयज माननीय आमदारान जो हांगा एक प्रश्न केलो, हे काठमांडू बिंडू तुवें काडला पळय, हांवें तुका दिलां की त्या वेळार काठमांडूचो हो जो आसा पळय सिरियल नंबर 3 तुवें म्हटलां पळय ते क्राफ्ट फेस्टिवलांनी केल्ले पळय ते आमी करूंक ना. ते आयकून ते मरे पयलींच थारायल्लें. म्हणजे आयज आतां सप्टेंबरान समज हेका आमचे कोण ते रशियेक वयतले ते सप्टेंबरान थारायलें म्हणून जायना. ते 6 म्हयन्या पयलीं थारोवपाक जाय. थंयसर जागो थारोवपाक जावो, कोण वयतलो हे थारोवपाक जाय. हांवें तुका क्वेश्चन विचारला स्पीकर सर, पॉइंटेड क्वेश्चन. RFP कोण करता, वॉट इज द बेसीस. तुवें हो पयलीं उल्लेख केलो न्हय रे, त्या उल्लेखाचें सांगता न्हय रे की 2012 सालान 27 एप्रिलाक म्हाका दिसता ऑफिस म्हाजें जॉयन जालां 8 एप्रिलाक. आनी अरे स्पीकर सर तुवें कॅन्सील करपाचो स्पीकर सर कितें आन्सर दिता, कॅन्सील कर म्हणून सांगता. कित्याक शुड हॅव नॉट गॉन प्रिवियस गव्हर्नमेंटान केलो म्हणून हो सांगता. प्रिवियस गव्हर्नमेंटान केलो म्हणून कित्याक कॅन्सील कर वेस्ट कित्याक पैसे वेस्ट केले. RFP कोण करता, हेच्या पयलीं केलो कॅन्सील करतलो. आधी तुवें विचारलें ताजें उत्तर दिता न्ही. स्पीकर सर, बाकीचो आमचो ह्या प्रश्नाक उत्तरा कडेन येता मरे, तुज्या उत्तरा कडेन येता मरे. पॉइंटेड रावता मंत्र्याक दिवनी उत्तर दिवनी. तेज्या पयलीं तुवें जे चार्जीस केल्या पळय तेजे सांगता मरे की पयले आदी जाताले पळय ते तुवें सांगलें की एक सर्टन अमावंट म्हणटाले आनी आतां सुबेज अमावंट म्हणटा. एम आय रायट? बरोबर न्ही? हय. जाल्यार स्पीकर सर, पयलीं डॉलराचो रेट आसलो, सांगता मरे उत्तर दिता मरे तुका. पयलो जो रेट आसलो डॉलराचो, चीफ मिनिस्टर अमेरिकेक वचपी डॉलर मोडपी ताका विचार मरे 44 रुपीज केन्ना डॉलर आसलो. म्हाजे कडेन स्पीकर सर म्हाजे कडेन उत्तर दिता न्ही. कित्याक तुमी डिस्टर्ब करता. स्पीकर सर, तो म्हजें नांव घेता म्हणून सांगता. हांव अमेरिकेक वता पळय तो म्हज्या खर्चाचेर वता. डॉलराची रेट कितें आसली, चेंज आशिल्ली. राव स्पीकर सर, बिकॉज ही मेक सम एलिगेशन. हांव अमेरिकेक गेले आतां 3 ना एलिगेशन न्ही. ऐक मरे म्हणजे ऐक मरे, हांव अमेरिकेक गेल्यार 3 वर्सां जावन गेली. हांव चीफ मिनिस्टर जातकच अमेरिकेक पावूंकच शकूंक ना. इतले दीस वचपाक म्हाका टायमूय ना. सर अमेरिकेक वचप टायम न्ही. 3 वर्सां पयलीं 44 रुपया आसलो जाल्यार सांगचे आशिल्लो. 42 रुपयान घेतलेले म्हजे कडेन एविडन्स ताका हाडून दाखयता हांव. केन्ना 2010 मंत्री 11 सालान. RFP सांग रे तुम्ही. RFP सांग कोण करता ते. हे बोलतें हे नाका डिस्कशन. तुवें पयलीं सॉरी सर स्पीकर सर, हेंच्यांनी पयलींच म्हाजेर हे चार्ज केला डिपार्टमेंटाचेर म्हणून तांकां क्लियर उत्तर दिता. कित्याक कळपाक जाय नाजाल्यार तुवें ना तुवेंच बाबा असेंब्लीचो टायम पेड्यार करता. पॉइंटेड क्वेश्चन विचारला तो आन्सर दिवचो. तुवें पयलो जो प्रश्न विचारला ताजें उत्तर दिता. तें उत्तर दिवपाक ताका वेळ दी. स्पीकर सर हय सुजाक दिता. तुवें जे म्हटलां की पयले पैसे जे आसा पळय हे कमी प्रमाण वापरले गेले वताले आनी आतां सुबेज सर एक तुका कारण सांगलें की डॉलराचो रेट. दुसरें सांगलें त्या वेळार स्पेसची घेताली पळय तूं हांव नकळो तूं गेला जाल्यार हांगा आमच्या कोणते जाल्यार त्या वेळार स्पीकर सर जो स्पेस घेतालो तो 18 स्क्वेअर मिटर किंवा 25 स्क्वेअर मिटर किंवा मॅक्झिमम 30 स्क्वेअर मिटर घेतलो वतालो म्हणजे एक्झिबिशनाक. आत्ता जो स्पेस घेता हो मिनिमम म्हणजे अवेलेबिलिटी थंय आसा पळय त्या प्रमाणे 45 स्क्वेअर मिटर 60 स्क्वेअर मिटर किंवा 80 स्क्वेअर मिटर म्हणजे ओवरऑल कॉस्ट जो आसा पळय आयज पयशे चड पडटा जर भायल्या देशांत कित्याक तर जाल्यार हो स्पेस घेवपाक आनी हे स्पेस घेवपा खातीर स्पीकर सर ऑलमोस्ट समज ते समज 25 लाख आसा जाल्यार 40 लाख जाले आसतले हेका लागून आनी डॉलर वाडला म्हणून. RFP चे सांग. RFP काडटा स्पीकर सर. हे डिपार्टमेंटा कडून हेच्या पयलीं म्हाका खबर आसा की पयलें सरकार आसलें पळय त्या वेळार सुद्दां होच प्रोसेस चलतालो की 7 एम्पॅनल एजन्सी आसल्यो तेज्या नंतर परत केन्ना तरी गेल्या वर्सा केन्ना तरी परत काडला. तांच्या भितर एखादो जर इव्हेंट जर आपल्या डिपार्टमेंटान करपाचो आसा जाल्यार स्पीकर सर एडवर्टायज करून तांकां सांगलें वता की
हो इव्हेंट करपाचो आसा. एक्झाम्पल म्हणून स्पीकर सर WTMan लंडनाक आमकां हो इव्हेंट करपाचो आसा. ह्या पद्दतीन आमकां स्टॉल करपाचो आहा. ह्या पद्दतीन आमकां थंय आमचो इन कंटिन्युएशन विथ द एक्झिबिशन आमकां रोड शो करपाचो आसा. हे सगळ्यो गोश्टी करपाच्यो आसा. ह्यो केल्या नंतर तांकां 7 एजन्सींक जेन्ना कळयता तेन्ना आपलो जो कितें हें आसा कोर्ट आहा हो कोर्ट थंय ते घालता आनी हेज्या प्रमाणे जो कोण लोवस्ट आसता पळय ताका तो दिलो वता. इट इज सो सिंपल. हो प्रॅक्टीस स्पीकर सर RFP चे हांव तेंच ताका विचारता. सादें क्वेश्चन की बाबा RFP कोण करता? तुमी करीत नात RFP. तुमी एकोमोडेट करतात. तुमी थंयच्या थंय बसतात की बाबा हे एक्स्ट्रा घाल. फुटबॉलाक अशा 4-4-2 पॉइंट ऑफ ऑर्डर ऑब्जेक्शन घे तूं. हांव सांगता सेंट्रल दाखवलो चार्ज करता म्हणजे तू प्रूफ दाखय. हांव चार्ज करता स्पीकर सर. पॉइंट ऑफ ऑर्डर म्हाका प्रूफ दाखय. 100% प्रूफ स्पीकर सर हांव चॅलेंज करता. हांव चॅलेंज करता. दिस इज अ क्लियर कट स्कॅम. हांव चॅलेंज करता. स्पीकर सर विजय बाब बस सर हांव प्रूफ करूंक शकता. हांव सांगता तांच्यांनी प्रूफ करचे. हाफ एन आवर डिस्कशन डिक्लेअर करता. सकल हांवें स्पीकर सर हाफ एन आवर डिस्कशन स्पीकर सर हाफ एन आवर सकल बस सकल विजय बाब GTDC म्हणटा ते मेन सर पॉइंट ऑफ ऑर्डर मेन सर यू गिव अस हाफ एन आवर डिस्कशन दी आमकां स्पीकर सर. सगळ्यान पयलीं सांगता हांव की विजय बाब तूं एक खुर्चेर बसतना मास सारको बस. असो तेगून बस पडत जाल्यार मागीर म्हज्या आंगार येतलें. एक दुसरें मागीर दोश दिवं नाका आमकां कोणाक. दुसरें तुवें जर आरोप केल्ले आसत जाल्यार ताजें कितें प्रूफ आसा तें हांगासर दवर. सर हांव आरोप जे करता ते सगळे प्रूफ दवर हांगासर. डिस्कशन डिक्लेअर करा. हांव सगळे प्रूफ करता. तुम्ही डिस्कशन घेनासतना कशें करतले? एक्सप्लेनेशन नाका. म्हाका एक्सप्लेनेशन नाका. प्रूफ दवर. आमी फुडल्या विशया कडेन या. स्पीकर सर टुरिझमचे डिमांड आसा ताजे आनी वेगळें डिस्कशन कित्याक चंद्रकांत वडेकर 3 मिनटां बस म्हणटलो मागीर जालें तें. जालें स्कॅम पचले. टायम माग. स्पीकर सर 3 मिनटां वयर मेळचे ना. स्टार आयल्या की नंबर 1A. 1A वॉटर रिसोर्स. तू कितें बातमी तयार केली. मजो आसा रे. वर्कआउट करपाचो मरे. बातमी व्हडले हेडलायन येतली. वर्कआउट केले जाल्यार हेडलायन येतली असली. स्पीकर सर आन्सर कॉम्प्युटराच्या हेच्या रिकॉर्डा प्रमाणे. स्पीकर सर माननीय मंत्र्यांनी म्हाका जे रिप्लाय दिल्या खरोखरच 2012 साकून हांवें कितली केप्यां कॉन्स्टिट्युन्सी भितर कामां घेतली काय म्हणून तातूंत भितर माननीय मंत्र्यांचे आभारी आसा कित्याक 17 कामां तेमी म्हाज्या मतदारसंघात घेतलात. म्हळ्यार खुबशीं कामां जी हांवें तांचे कडेन दिल्ली तितली कामां तेमी चालीक लायिल्ली आसात. पूण तातूंत भितर काल हांव डिमांडाचेर उलयता आसतना उल्लेख केल्लो. हातूंत भितर 3 कामां आसा जे एनेक्शराचेर जे लायिल्ले आसा ते सिरियल नंबर 10 आनी 13. ही कामां जी आसात ती तुमी NOC लागून ओनराची NOC ना म्हणल्या. हांव माननीय मंत्र्याच्या नदरे हाडून दिवंक सोदता की कुशावती रिवर जो आसा आनी ताचे खातीर आमी जे प्रोटेक्शन ऑल मागल्या म्हणजे ती रिवर जी आसा ती रिवर पावसांनी म्हणजे उदक भरोवन ती आनी दोनी सायडीक कट पडून रून जावची न्ही. रून जायल्यार सरावंडींग जे एरिया आसा थंय नियर म्हणजे दत्त मंदीर आसा टेम्पल आसा ते डॅमेज जावंक शकता आनी बाकीचे घरांय आसा. रिवर जे आसा कुशावतीक तेकाय प्रोटेक्शन वॉल म्हणला. तेजे खातीर NOC कित्याक आनी NOC कोण दितलो? रिवर जे आसा तेजे खातीर हांव इतलेंच माननीय मंत्र्याक म्हणटा तुमी कामां म्हाजी खुबशीं घेतलात 17 कामां घेतलात पूण 3 कामां खातीर जे कुशावती रिवरीचेर 2 आसात आनी एक नाला आसा म्हळ्यार वडेश्वर महादेव टेम्पला कडेन. हे तिनीक तुमी जर NOC लागून उरता म्हणटा NOC हाका मेळपाक शकना कित्याक सरावंडींग जे लोक जे आसात ते थंय कोण कोण एनक्रोचमेंट केल्ले आसता आनी कितें आसता पूण ती NOC आमी प्रोटेक्शन वॉल मागला ती रिवराक रिवर हें जावची न्हू म्हणून. पूण ती हें केन्ना जातलें म्हळ्यार NOC म्हणल्यार तशें उरतलें पूण हें NOC हें करून जावूं जाय. तुमी कशें करतले सांगा म्हाका. कशें स्पीकर सर म्हाका हांगा उत्तर दिलां त्या प्रमाणे अशें म्हटलां की ही जी 3य कामां आहाय सगळें हें जाल्लें फक्त ते NOCक लागून उरता. NOC म्हटल्यार ते लँड ओनर जो
रिवराच्या वयलो जो ओनर आहा, कारण ती रिवर बांदतना खंय तरी ती वॉल आहा ती तेच्या हेतून घेवची पडटा, तेका लागून एक तेची आमी NOC घेता. आतां तेची NOC आनी त्या NOCक लागून एक काम एक्झॅक्टली उरलेलें आहा. हेचेर अशे खुबशे गोश्टी आहा पळय उरल्या. खुद्द म्हाज्या मतदारसंघान सुद्दां अशेंच सगळ्यो कोस्टल बेल्टार आहा पळय तेचे ते NOCक लागून उरता. मागीर आमी काही NOC उपलब्ध करून आमीच घेवन दिता. थोडे आहा ते NOC दितना, तांकां पडलेलेच ना, ते नाका करूं म्हणटा. अशी रिटेनिंग वॉल केल्या नंतर तेची प्रॉपर्टी घट जाता, पूण ही प्रॉपर्टी घट जाताना सुद्दां तो थंय ते करपाक दिना, ना म्हणटा तो. कित्याक काडयता हें कांय समजना. पूण कितें सोल्युशन, हेचेर कितें तरी सोल्युशन काडल्या शिवाय म्हाका दिसता जावचें ना. जाल्यार आमी कॅप्टन ऑफ पोर्टा कडेन आमचे जे त्याची प्रॉपर्टी वाटून भायर वचून कॅप्टन ऑफ पोर्टाची परमिशन घेवन ते वचोंक जाता तशें तरी करपाचें. स्पीकर सर, माननीय मंत्र्यान सांगलें सारकें आसा, पूण जर ती रिवर तुमी जर प्रोटेक्ट करपाक शकले ना जाल्यार ती हें रूल जायत वयतली पावसाची. आनी जर NOC कोण मागतात तेंची एक म्हळ्यार क्लियर टायटल आसनात. काही लोकांनी एनक्रोचमेंट केल्ले आसता ते NOC दिवंक शकना, ती गजाल वेगळी. पूण ते म्हणटात कितें NOC काही जण दिवंक शकतात, तेच म्हणटात की आपली तुमी NOC दिले उपरांत आनी खंय तरी रूल करतले, हें करतले. पूण तुमी रिवर प्रोटेक्ट करपा खातीर म्हाका दिसता तेजे पुरती तरी NOC नासतना करपा जाय, की ही तेंची प्रॉपर्टी खातीर करना. रिवर प्रोटेक्ट करपा खातीर NOC नासतना हांगा तरी कितें आसपा जाय न्ही, नाजाल्यार ते दिवचेच ना आनी रिवर हें जायत रावतली. बाकीची घरां आसता सायडीनी ती डॅमेज जातली. रिवर प्रोटेक्ट करपा खातीर रिवर प्रोटेक्ट करता आसतना म्हाका दिसता हे NOC नाल्यार दिवची ना ते, आनी ते तशें उरतले. जालो प्रश्न विचारलो न्ही. स्पीकर सर, हांव ह्या हेतून मॅटरान इन्क्वायरी करता. थंय खरोच ओनर आहा ऑर ती कोणी तरी एनक्रोच केल्या, म्हणजे एखादो एनक्रोचर आहा आनी तो जर म्हाका दिसता एनक्रोचर आहा आनी तो NOC आनी तेच्या NOCची गरज ना. एनक्रोचराची आमी NOC कित्याक म्हणून घेवप, तो कोण, तेचे प्रश्न ना. एखादो खरो लँडलॉर्ड जर कोण आहा जायत जाल्यार तेचे कडेन सुद्दां एक कितें हें करून कशें जाता तेचेर आमी सोल्युशन काडपाक वचया. आनी कितें आहा आमकां मटेरियल बी जे लोड करपाक हाडपाक लागून जे लागणारे जे आहा तेका लागून त्या भाटकाराची थंय व्हेहिकल हाडप, गाडी हाडप तेची गरज आसता. तेची सगळे कडसून आमकां तेची हेल्प घेवची पडटा, कोणाची, त्या भाटकाराची. पूण त्या खातीर तेची NOC खूब इम्पॉर्टंट आसता. काम हें न्हू, आनी तेका खुबशी जागाय जाय पडटा. आनी म्हाका दिसता आमी हेचेर हें करया, हांवूय लक्ष घालता भितर. अश्यो केसी आहा पळय खूब आहा. दुसरी बंदारा थोडे तुमी टेंडर केलात, पूण ते मातशें बेगीन चालू करा काम. टेंडर केल्ले आहा तुमी ऑलरेडी. ओके बरें, ते पळयता. निलेश काब्राल. मंत्र्यान म्हटलें तें एकदम करेक्ट आसा की भाटकाराची NOC जाय फक्त गाडी व्हरपाक. पूण आमचे सायडीन जे आतां केपें कॉन्स्टिट्युन्सी तशा म्हणजे केपें तालुकान येयले कॉन्स्टिट्युन्सी, केपें कॉन्स्टिट्युन्सीचे रिवर जो आसा तो आमचे सायडीन फ्लो जाता. रिवर आसा ते म्हाजे हे केपें कॉन्स्टिट्युन्सी उलयता सर. स्पीकर सर, केपें कॉन्स्टिट्युन्सीन नाला जे आसा बरे वायड आसा, 14 मिटर 16 मिटर, आनी पावसान तेका नालान उदक फ्लो पावसानूच फ्लो जाता. बाकीच्या टायमार समर सिजनान नालान उदक फ्लो जायना, तेन्ना 12 मिटर 14 मिटर आमचे रस्ते देखून ना, तेन्ना नाला भितरूच गाडी व्हरून ते रिपेर करूंक शकता. NOCची गरज ना अशें म्हाका दिसता. तुमच्या इंजिनियरांक सांगचें की खंय 12 मिटर 14 मिटर नाला रूंद जे सर्वे प्लॅनान लागलेले आसा तेंचे भितर देऊन तेंचे भितरान काम करूंक मेळटा. हे मातशें लक्षांत दवरचें स्पीकर सर. तेन्ना म्हाजे तुमी सांगतले ना हे म्हजो प्रश्न. बेंजामिन सिल्वा. गाडी व्हरपाक मेळूंक जाय मरे. स्पीकर सर, ही NOC पळय म्हणटा म्हाका दिसता आमगेले रिवर साल जे आसा काल आमी डिमांडाचेर उलयले ना, एकच सेम विशय तो. ना सेम विशय तो NOC लागून उलयता. स्पीकर सर, NOC म्हाका दिसता मतदारसंघातल्या कामाबद्दलचो आसा विशय. कामा बद्दल पूण NOC लागून उलयता. स्पीकर सर, NOC ती आमचे मॅक्झिमम हें पळय आसा, धड पळय आसा, बांद पळय आसा, तो कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सा लागता रिवर. सो कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सा जर NOC घेतली जाल्यार इमिजिएट जाता काम. तांकां विचारपाक डिपार्टमेंट स्पीकर सर, डिपार्टमेंटा इंजिनियरा सांगपा जाय कित्याक फायल कोत्ते जाताय वयरसून. आमी सर कितें आहा, धड आहा पळय न्हू, धड आनी भुतल्ली जी एरिया पाणयेची एरिया आहा ही कॅप्टन ऑफ पोर्टाच्या ज्युरिडिक्शनान येता.
आनी धडाच्या वयले काठा वयली जी एरिया आहा पळय ती कोण तरी तो लँडलॉर्ड आसता भाडकार आसता पूण आमी हेचेर कितें तरी